आज एका बऱ्या कार्यक्रमाक आमी सगळे हांगा एकत्र आसा। आजच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे डायनॅमिक हेल्थ मिनिस्टर बाबू विश्वजीत राणे, आमच्यो NTPCच्यो रिजनल डायरेक्टर ज्यांनी हे सगळे आपल्या CSR फंडांतून आमकां सगळ्यांक 19 इन्क्लुडींग 17 एम्बुलन्स, 2-3 गाडयो वेगळ्या हाका मेडिकल ट्रान्सपोर्ट करपाक, 2 कार्डियक एम्बुलन्स, अशे तरेचे जे काही जवळ जवळ 6 कोटीचो प्रोजेक्ट हो आमी डिमांड केल्लो आमच्या GMCची ऑथॉरिटी आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केले प्रमाणे हो प्रोजेक्ट गेल्या हाका पास जालो। पूण मातसो आमकां तो एम्बुलन्स येता म्हळ्यार उशीर जालो। आज ह्यो एम्बुलन्स आमी हेल्थाच्या GMCच्या हातान दितात हें पळोवन खूब आमकां उमेद जाता, कारण गोंय हें एक ट्युरिस्ट राज्य। आमची लोकसंख्या जरी कमी असली परंतु इवन महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचे आम्ही काही जिल्हे आम्ही कॅटर करतात। त्यामुळे आज जी ॲक्सिडेंट जालो की आमचे 10 मिनटं भितर ॲम्ब्युलन्स पावता। आज हो ताफो जो ॲम्ब्युलन्स दिला तातूंतल्यान ॲक्सिडेंटाच्या जाग्यार पावपाक आमकां आनी इल्ले बेगीन पावतले आनी खुबशे लायव्स आमी वाचोवंक शकतले। त्यामुळे हांव NTPCचे माझा आभार मानता। त्याचबरोबर आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि जो GMCचो स्टाफ आणि खास करून हेल्थाचे डायरेक्टर सगळे ऑफिसर ज्यांनी हो प्रोजेक्ट काडपाक भरपूर मदत केल्या, कष्ट उपसल्यात, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। ॲम्ब्युलन्सीस आताच श्री श्रीपाद नाईक आमचे सगळ्यात सिनियर भारतीय जनता पक्षाचे आमचे नेते आणि त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमचे 108 आनी स्ट्रेंथन करपाक आतांच न्हू तुमी पळयले आसतले ते गेल्या 4.5 वर्सांत त्यांनी जायते आमकां ॲम्ब्युलन्सीस आनी हे आमचे लायफ सेविंग इनिशिएटीव स्ट्रेंथन करपाक त्यांचो प्रयत्न ते चालूच दवरल्या। आनी आयज आमकां ALS, BLS आनी इवन फार्मास्युटिकल हे ट्रान्सपोर्टेशना खातीर आमकां गाडयो गावल्ले आसा। रिजनल डायरेक्टर आमचे NTPC, आमची पुराय टीम, आमचे सुषमा आनी आमची पुराय टीम आमची 108ची आमी हे सगळे गाडी आमची फुडें व्हरूंक शकता। आनी आतांच श्रीपाद नाईक साहेबान सांगलेलें आसा की आमी 10 मिनटां भितर आमी केटर करपाचो प्रयत्न आमी चल्ला। आमचें एक टार्गेट आशिल्लें की आमकां 100 ॲम्ब्युलन्सीस नवे आमी इलेक्शना पयलीं आमी रस्त्यार आमी हाडटले आनी लोकांचें जीवन आमी वाचोवपाचो आमचो प्रयत्न आमी करतले। प्लस आमी एमर्जन्सी रूम सगळे कडेन करपाचो आमचो ऑलरेडी इनिशिएटीव आमी चालू केल्लो आसा। आमचे जॉयंट सेक्रेटरी मिस्टर भट आहा, तांकां खबर आहा की आमी एक कडेन प्रत्येक तालुक्यान वेगळ्या तरेन आमी लायफ सेविंग इनिशिएटीव आनी लोकां खातीर एमर्जन्सी केअर आनी स्ट्रेंथन करपाचो प्रयत्न करत। पूण आयज आमचे कडेन श्री श्रीपाद नाईक साहेब आनी हेंची इनिशिएटीव हेंचें एक मार्गदर्शन आनी एक केंद्र सरकारान आसून आयज आमच्या गोंय राज्यान आमचे सगळे फेसिलिटी आमकां योग्य तरेचे तेंचें मार्गदर्शन, तेंचो तेंको आनी आयज इतल्या वर्सां ते राजकारणान आहा, मंत्री इतल्या वर्सां आहा आनी प्रत्येक टायम मंत्री जाल्ले आसा काय खासदार जाल्ले आसा, गोंयचे जनतेक तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमचे वेगवेगळे इनिशिएटीव आनी लोकांचें जीवन वाचोवपाचे इनिशिएटीव स्ट्रेंथन करपाचो आमकां खूब तेणी मदत केल्ली आसा। आनी आमचे कडेन शब्द ना तांकां आभार व्यक्त करपाक। हांव मंत्री जालो तरी बी कोणाचें तरी मार्गदर्शन आनी कोणाचें तरी सहकार्य आसल्या शिवाय आमी कांयच करूं शकना आमच्या राज्यान। आनी आमकां श्रीपाद नाईक साहेबाच्या माध्यमांतल्यान हे आमकां संदी गावल्ली आसा। आयज रिजनल डायरेक्टर NTPC आनी NTPCचे हांव आभार व्यक्त करता की त्यांनी आमकां हो सपोर्ट केल्लो आसा थ्रू श्रीपाद नाईक साहेब यांचे इनिशिएटीव आनी हे कंटिन्यूअस तेंचे इनिशिएटीव चालूच आसा। CSR फंड खंय खंय गावता ते राज्याक दिवन आमचे वेगवेगळे इनिशिएटीव स्ट्रेंथन करपाक ते प्रयत्न करता आनी हांव तेंचे खरेंच आभार व्यक्त करता। सर आता कितले शॉर्टफॉल जाता आशिल्ले पळय ते शॉर्टफॉल ना जातले सगळे, तुका जे 100 सांगले ते 100 आमी अचीव करतले बाय नोव्हेंबर।